नमस्कार अनुपमा भट कुकिंग चॅनलला पूरा जना काही स्वागत. इतलां पळयाची भर पत्रडा पान जाला तरणे तरणे पान तरणे मला ताजी वेंटी तरणी असता ना अव पान कांडावरला फाल्या पत्रड करता. आज पळयाची तुमकां आवात वेंटीचे एक रुची एक सासम करून दाखयता. सासम म्हूण येतं, पच्चड म्हूण येतं. आतां पळय वेंटीचे नार काडू तुमकां पुरा जना गोत्तस. हे ग्रीन सालस पळयाचे शिकोन तांडल्यार दिगची मशिंगा सांगे नार येता. ते नार काण घेवचे आणि एक राऊंड करून अशें करून शिनून घेवचे. शिंदिलेले वेंटीक सान एक बिंबूल घालून हांव कुकरा भितर 3 सिटी काण शिजयता हांगा. बिंबूल ना जाल्यार व्हड ना, सान एक चिंच पापकळी घालून शिजयता. थोडे घाला पुरो. आतां पळय एक मासोल कोरका. हांव 1 वडा सोय काडला, मीठ आनी पळय अर्द चमचे सासम आनी 2 गांवची मिरसांग भाजिलेली आनी एक बॅडगी मिरसांग हे घालचे आनी लायक कोन्न वाटून घेवचे. मस्त तिक करून जे माइल्ड ही रांदई साईड डिश नव्हे. आतां पळय कुकर ओपन करतना वेंटी लायक शिजल्या. घरकडची वेंटी आमगेली वेंटी चूर तांय करजू ना जाल्यार आसो म्हूण हांव एक सान बिंबुलाचे एक चूर घालला, सान बिंबूल घाल्लेले. आतां पळय एक चूर स्मॅश करून घेता. लायक कोन्न करता नाका गुळां भजीशी, जस्ट स्मॅश केला जाल्यार. आनी पळय वाटून दवरलेलो मसालो पळयाची सुकी मिरसांग, अर्द चमचे सासम आनी मीठ इतलें घालून आमी वाटून घेतिले. ते आतां घालता का मसलाक आमी वापस चिंचाम घालनी. त्या म्हळ्यार आमी वेंटी वट्टू घालला आमसाणीक. आनी आमी आतां एक स्पेशल इन्ग्रेडियंट घालचे आसा धंय. ते धंयानय आमकां आमसाण येता. ते देखून आमसाण पळोवन घालतना चेडते बिंबुलांनी घालून दवरल्यार मागीर आमशी जाता. आतां पळय हांव मिक्सर धुलेले उदक थोडे धुवन काडटा आनी हाका घालता. लायक करून वापस लायक करून मिक्स करून घालता. आनी आमकां दही घालूं आसचें. वेंटी तुमकां पूरा जना गोत्ता आसा. फुडल्या आमगेले मलगडान वेंटी बाळांत तांय दिता आशिल्लीची हेल्था भारी चांग ते. आनी पोट्टा दुखेनी आसल्यार रबता बाळांचे तरी बाळांत दिता म्हणले परंत ते भारी लायक आसता. तशी रिच इन फायबर खंय ते बायल मनशांकूय भारी चांग म्हूण म्हणटाची. वेंटी पूरा जनांनी खावका खंय भारीची एक तांतू मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पुराय आसा खंय. तशें पळय आतां लायक करून मिक्स करून घेता हांव. आतां मिक्स करून जे तरी धंय घाला पळय अर्द कप धंय घाला. आमकां जावका जाल्यार चड घाल येता. हें मस्त पातळ करून जे चिके दबदबी आसूं काय रांदय सायड डिश नव्हे. हे एक आमगेले एक रेसिपी आहे. एक पण म्हाका अशी दिसलें एक सासम शिकोवन पळोवचें न्ही. आमी वेंटी भज्जी आमगे थंय करताची गुळां भज्जी अशी. ताजे व्हिडिओ हांव घाल्ला. ताजे लिंक हांव तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता. तुमी चॅक करूं येता वेंटी भज्जी म्हणून भारी टेस्ट जाता. तर म्हाका अशें दिसलें ही त्या कशी एक कोण पळोवचें ना जे म्हूण कोण पळयलें. आतां न्ही एक 7-8 वर्स फुडें आमगे ते पूरा जना भारी खूश जाली. ताजे आमगे ते पत्रड्याक पान काडतना वेंटीचे सासम करूं आसचीचे. आतां म्हाका फण्ण घाल्लें. फण्ण कसं घालें म्हळ्यार करबेवू सासम मेथी आनी एक सुकी मिरसांग. हे फण्णांत आनीक एक वेरिएशन कसं करूं म्हळ्यार करबेवू सासम जिरे सुकी मिरसांग करूं. तशी जीर घाल्यार परंबोळ विंगड येता, मेथी घाल्यार विंगड परंबोळ येता. ते देखून खंयचे जावका ते दोनी घालूं नोकाची. एक मेथी घालून फण्ण घाला, एक जीर घालून फण्ण घाला. भारी टेस्टी जाता. तितले हेल्थाक भारी चांग भारी लायक जाता. तुम पूरा जन कोण पळया तुमकां इश्ट जाल्यार आमगेले चॅनल सबस्क्रायब करा. सगळ्यांक धन्यवाद.